2 दिवसा पयलीं आमी एक बातमी वाचता की मालवणच्या राजकोटान जो शिवाजी महाराजांचो एक भव्य दिव्य पुतळो जो फाटल्या वर्सा माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलो आणि भारतीय नौदलान तो उबो केलेलो. हो पुतळो 2 दिवसा पयलीं वाऱ्याच्या वेगान आणि हाणे कोसळ्ळो. खरं तर शिवाजी महाराजांचो सारक्या मनशाचो आणि भारतीय नौदलान उबो केलेलो एक पुतळो आणि जो ब्रॉन्झ धातूचो म्हणून सांगतात की तो पुतळो अशा तरेन इतक्या बेगीन उद्घाटन केल्या उपरांत अवघ्या 8 म्हयन्यान कोसळप ही व्हडली लाजिरवाणी गोश्ट आसा. लज हेज्या खातीर की आयच्या ह्या सगळ्या युगान आतां जालां कशें की हांवूय शिल्पकार, पण शिल्पकाराचे मत कितें आसता ह्या विशयावर कोणाक काय पडलेलं आसना. की एखाद्या पुतळ्याक कितलो टायम लागता त्याच्याशी काही एक घेणें देणं ना, पण राजकारण्यांक इतल्या टायमान पुतळो जाय, इतक्या बेगिनात बेगीन जाय, हो त्यांचो अट्टाहास आसता. ह्या अट्टाहासाचोच हो एक भाग की हो पुतळो कोसळ्ळो. की आयज काल खूब जाणांक शिवाजी महाराजांचो पुतळो जाय आसता, फुडें काही थोड्या टायमाक निवडणुको आसतात, इलेक्शन आसता आणि तेज्या पयलीं तो पुतळो उबो रावंक जाय. तो पुतळो कसो उबो जातलो, तेज्या विशयी कितें जातलें, तेजें फावंडेशन सारकें जातलें काय ना, तो शिल्पकार कशें करतलो ह्या विशयावर तेंचेशी ना. फक्त तो टायमाक इतल्या बेगिनात बेगीन उबे करूंक जाय. जगान असे अनेक उदाहरणां आसात की ब्रॉन्झ धातूचे पुतळे जे युरोपान तांकां काही हजार वर्सां जालेलीं आसात ते आजय आसा तशेच आसात. आमच्या भारतान सुद्धा जे ब्रॉन्झ धातूचे पुतळे आसात लागीं 100-125 वर्सां जालेलीं आसात. आयजय ती तांकां काही एक जावन ना, परंतु एक वर्सा भितर हो पुतळो जो पडटा हेका कारण शिल्पकार ताका दोशी ना. हेका कारण जी प्रशासकीय व्यवस्था आसा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचो अट्टाहास आसता, राजकारण्यांचो अट्टाहास आसता, तो बेगिनात बेगीन उबो करूंक जाय. गोंयांत सुद्धा शिवाजी महाराजांचे असे खुबशे पुतळे म्हाका खबर आसात की जे योग्य रितीने जावन ना. फक्त राजकारण्यांचो हट्टाहास तो बेगिनात बेगीन जावंक जाय ह्याच्या खातीरच उबे रावलेले आसात आणि त्यांच्या खातीर सुद्धा गोंयांत एक व्हडली धोक्याची घंटा आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.